निवळशी टॉयलेट्स असली काय तांकां पुरो आसता ते हे पळोवपाक वचना काय थंय म्हाका खाट आसा काय म्हाका जमनीर न्हिदचें पडटलें कळ्ळें हे ताका लागून हो विशय सामको सुटावो जाल्लो आसा की तांची फक्त एक आसता तांचो आग्रह की जेवण सात्वीक आसपाक जाय म्हणजे ते आमकां कलाकाराच्या बाकीच्या म्हणजे त्यांची कला पेश करपाच्या दृश्टीने आसता कित्याक डान्सर्स आसा तांकां खूब मसाल्याचें किंवा हें अशें हें जेवण तांकां पचना कित्याक कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता नॉन अवेलेबिलिटीक लागून तर ताका लागून सात्वीक जेवण आनी निवळ रावपाक ह्यो दोन गोश्टी आमचो आग्रह आसता जे आमी आयोजकांक सांगता की हांगा कॉम्प्रोमायज आमी करचे ना बाकी कसलोच डिमांड बाकी कसलोच डिमांड आसना आणि साधारण एका मालिकेक तुमकां खर्च कितलो येता आयोजकांचो आयोजक म्हणून आयोजकांचो आमचो जो खर्च आसा तो प्रेझेंटेशनाचो खर्च साधारण आत्तां जे आमचे पयले वर्जन आशिल्लें ताचो साधारण 7.5 लाख रुपया येतालो आनी अशें दिसून आयलें 100 प्रयोगा नंतर की जर हें नाटक फुडें आनी चलपाक जाय आनी तें सेल्फ सफिशियंट जावन जर चलपाक जाय जाल्यार तातूंत भितर बदल हो करचो पडटलो कित्याक फायनान्शियली हें फिजिबल जायनाशिल्लें बऱ्याचशा फावटी आनी पदरमोड करून आयोजक करताले वेगवेगळ्या कारणासाठी ते करताले पण आतां आमी अशें केल्लें आसा म्हणजे आतांच्या सावर्ड्यार जे प्रयोग जातले तातूंत भितर कलाकारांची संख्या आमी कमी केल्ली आसा ती 150 केल्ली आसा आनी सेटांतय भितर मॉडिफिकेशन थोडें केल्लें आसा आमचो पयलीं पळय जो सेट आशिल्लो तो आमकां एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक सादारण 10 व्हडले ट्रक लागताले आनी एक ट्रक आमची ड्रायपरी आसताली आतां आमी जे हांगासरल्यान सामान सावड्डे व्हेलां ते आमचे 60 ट्रकांनी जाल्ले आसा सो तितलो ट्रान्सपोर्टेशनाचो खर्च कमी केला ताच्या नंतर कलाकार तितले कमी जाल्या म्हणजे तांचो रावपाचो जेवपाचो किंवा तांचें मानधन हो सगळो विशय मातसो आमी म्हणजे थोडक्यात सांगपाचें जालें आसत जाल्यार आमी इंग्लिशींत जाका ट्रीम केला म्हणटा तशें केल्लें आसा पूण कलाकार कमी केल्यार प्रयोगाचेर परिणाम कांय ना कांयच ना कित्याक जो विशय तातूंत भितर आसा ताका जी भव्यता जाय जी महानता जाय ती मेंटेन करूनच ह्या सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी सेट लावपाक आनी मागीर तो काडपाक कितले दीस लागता पयलींच्या हेच्या प्रमाण लावपाक 10 दीस लागताले आतांचो सेट आमचो 5 दिसांनी इरेक्ट जातलो आनी 3 दिसांनी तो डिसमेंटल जातलो आनी प्रयोग मागीर 7 किंवा 8 प्रयोग हे करचेच पडटा नाजाल्यार ओवर हेड्स वाडले काय प्रत्येक प्रयोगाचो कॉस्ट वाडटा ते म्हाका सांगा आतां तुमी येदें व्हडलें महानाट्य केलें आतां तें केलें म्हणटकीर तें गोंया भायर म्हणजे आमी हें केलां म्हणटकीर तें लोकांक दाखोवपा जाय अशें म्हणून तुमी दौरे केले आतां तें महाराष्ट्रान बरेच तुमी सांगलां त्या प्रमाणे बऱ्याचशा जाग्यार तें पळयलें आतां परत ताजे गोंयांत प्रयोग जातले परत हाजे तुमी दौरे काडटले म्हणजे एक विचारता हांव म्हणजे फायनान्शियल व्हायबिलिटी आनी दुसरें फिजिकल कॅपॅसिटी हें सगळें करपाची ह्या शक्यतायेच्या दृश्टीन परत गोंया भायर दौरे अजून चालू दवरतले काय म्हणून हय नक्कीच आसतले नवीन जे पळय वर्जन केलां ताच्या मागचो एक उद्देश आसा असो कित्याक ह्या नाटकाची मूळ संकल्पना कित्या खातीर हें नाटक करपाचें आशिल्लें तर मनोरंजनांतल्यान समाज प्रबोधन जावचें इतलोच हेचो आशिल्लो हातूंत भितर कांयच आमचो राजकीय हे हेतू कांयच ना किंवा धार्मीक हेतू कांयच ना मुद्दाम सांगपाक सोदता तर हातूंत भितर फक्त मनोरंजनांतल्यान जी आमची संस्कृती आसा तिचो प्रचार आनी प्रसार जावचो आनी तो योग्य तरेन जावचो कित्याक हांव मुद्दाम एक गजाल सांगता मातसो फाटो दिवं नाका की म्हापशा मालिका जाल्या नंतर एका आवयचो म्हाका ईमेल आयलो आनी तिणें कितें बरयलें की आपलो चलो आनी चली जी दोगांय कॉन्व्हेंटान शिकतालीं तांकां आपूण फाटलीं 10 वर्सां सदांच महाभारतांतल्यो गोश्टी सांगप आपूण पण आयज प्रयोग पळोवन आयल्या नंतर आपल्या दोगूय भुरग्यांनी आपल्याक सांगलें वॉट यू वर टिचींग अस फॉर लास्ट 10 years वी गॉट इन 3 hours म्हणजे अश्यो गोश्टी आसा आनी म्हणजे म्हाका दिसता की तो आमचो जो पळय ती आमची जी संकल्पना आशिल्ली किंवा तो आमचो जो हेतू आशिल्लो तो बऱ्याच अंशी सफल जाला पूण हें चडांत चड लोकां कडेन पावपाक जाय कित्याक आतां पर्यंत ही कलाकृती फक्त 4 ते 4.5 लाख लोकांनी पळयल्या आनी तुमी एक महाराष्ट्र जर घेतलो किंवा गोंय सुद्दां जर घेतलें आसत जाल्यार सुद्दां हातूंत भितर जवळ जवळ 7 ते 8 लाख प्रोस्पेक्टिव्हाचे अजून हे आसा कळ्ळें न्ही व्ह्युअर्स तशें महाराष्ट्रान पळयलें आसत जाल्यार कोट्यांनी आसा म्हण ताका लागून डेफिनेटली हे जे इतलो खर्च केला कळ्ळें न्ही तो लोकां पर्यंत ही गजाल पावंकूच जाय आनी ताका लागून आमी हे प्रयोग करतले आनी ताच्या लागून म्हाका खोशी भोगता तुमकां सांगपाक की हाचे प्रयोग आमी हिंदीन करतले आनी म्हाका जर तुमी विचारलें आसत की एक कितें म्हाजी इच्छा आसा ह्या संभवामी युगे युगे संदर्भात जाल्यार संभवामीचो प्रयोग
हो वृंदावनान जावपाक जाय. वा कळ्ळें न्ही कित्याक तर म्हाका एकदां जेन्ना हांव सुरू जाल्ली तुमी फायनान्साच्या बाबतींत म्हणटाले तेन्ना 3 गोंयचे अशे लोक आशिल्ले नामवंत इंडस्ट्रियली जाणी सांगलें म्हाका हें सगळें आमी फायनान्स करतात तूं फक्त हातून लक्ष घाल निर्मितीन. आनी तातूंतल्या एका प्रोड्युसरान कितें सांगलें की वो आप हिंदी मनीस तो मला कितें वो आप नाचने की टोलिया जो है ना वो वृंदावन से मंगाओ. कळ्ळें न्ही ताका हांवें प्रयोगाक आपयलो. प्रयोग पळयतकच इंटरवलाक हांवें ताका विचारलें अब आपको कैसा लग रहा है. तो बोलो हमारी एक ही इच्छा भी है आप वृंदावन से मत मंगाओ ये लेके वृंदावन जाओ. गोंयची जी पळय कितें कला आनी हें आसा ही खंयच तोडीक तोड आसा अशें म्हाका सांगपाचें आसा. कळ्ळें न्ही आनी ताका लागून पण आमी कितें ठरयलें आमची एम आशिल्ली की एका मनशा कडल्यान 10 लाख रुपया वयर पयशे घेवपाचे ना आनी अशे पद्दतीन हो एक सामाजीक प्रकल्प म्हणून जावपाक जाय. आनी दुसरो उद्देश जो म्हजो हातूंतलो आसा तो म्हणजे ही एक इंडस्ट्री जावपाक जाय. कित्याक एंटरटेनमेंट म्हणटा ती एक बरे पैकी इंडस्ट्री जावपाक शकता. आनी जे हे 100 किंवा 150 कलाकार आसतले त्याच्या माध्यमांतल्यान 70 ते 80 भुरगे जांकां नोकरी नाच अशें जर हाडले आसत आनी ह्यो स्किल्स जर ताच्यात केल्यो आसत म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इरेक्शनाच्यो सेट इरेक्ट करप लायटींग सावंड ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर अश्यो थोडोसो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आनी एक 50 ते 60 लाख रुपये जर हातूंत घातले आसत न्ही जाल्यार इट कॅन गिव गेनफूल एम्प्लॉयमेंट म्हणजे जाका उदरनिर्वाह आनी ताचे एक हे सगळ्यो गरजा भागता अशे 80 लोकांक हे नाटक पोसपाक शकता राउंड द क्लॉक. कित्याक आतां वर्स हय एक सादारणशें कशें आसा की गोंयानूच फक्त 4 म्हयने पावस आसता बाकी सगळ्या कडेन राजस्थान गुजरात आनी हे जर जाले आसत आनी जर ताचे हिंदी आनी गुजराती वर्जन जातलें तेन्ना केवळ मराठींतल्यान शक्य ना कारण महाराष्ट्रानूय 4 म्हयने पावस आसता आनी आतां तर तो केन्नाय येता. कळ्ळें कित्याक आमी नोव्हेंबरान पुण्याची मालिका आमची अर्दवट उरली नुकसान जालें तर अशें हें आसता. पण तुम्ही नुकसान जालें म्हणून एकंदर ह्या 6 वर्सांत तुमी जो खर्च केल्लो आनी आतां ही 6 वर्सां नंतर जेन्ना तुमी फाटीं पळयतात तेन्ना तुमकां नुकसान जालां काय जेम तेम गणित जमला? ना जेम तेम गणित जमला अशेंच म्हणचें पडटलें. कित्याक तुमकां म्हणजे हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां की कितें जालें आमी मुंबय प्रयोग लायलो 2 मे प्रयोग आशिल्लो आनी 1 मेक रेल्वेचो स्ट्रायक जालो. कळ्ळें न्ही ताका लागून प्रयोग आपटलो आनी जवळ जवळ आमकां 54 लाख रुपया नुकसान जालें. म्हणजेच 175 प्लस 54 हो खर्च जालो. त्याच्या नंतर पयर कोल्हापुरा आमी पोरू मे म्हयन्यान केली आनी आमचें स्टेज इरेक्शन आनी कोल्हापूर बंद एकाच दिसा स्टार्ट जालो. आतां ह्यो अशी गोश्ट आसता की एकदां तुमी तें काम सुरू केलें आमी कित्याक आमी ग्रावंडाचे पयशे भरलेले आनी ग्रावंडाचे रेंट म्हणटा ते जवळ जवळ 5.5 ते 6 लाख रुपया जाता. म्हणूनच हे दीस पळय कमी करपाचे आमी ठरयलें ताका लागून कित्याक ते कितें म्हणटा तुमी ग्रावंड ऑक्युपाय केलो काय मिटर चालू अशा पद्दतीन थंय आमकां जवळ जवळ 27 लाख रुपया नुकसान जालें आनी तें जर नाशिल्लें जाल्यार आमी जवळ जवळ 16 लाख रुपया लोकांचे सगळे 1,75 लाख रुपया परत करून मंडळा कडेन जवळ जवळ 16 ते 17 लाख रुपया आशिल्ले. पूण अनफॉर्च्युनेटली पोरूंची जी मालिका कोल्हापूरची आमची LBTच्या स्ट्रायकाक लागून हें जाली ताका लागून रायट नाव वी आर अबाउट 6 लाख मायनस. पण आमचे कडेन आज एसेट्स जे आसा दे आर वर्थ 60 लॅक्स ते तुम्ही विसरून जाय. तुम्ही लोकांचे 1,75,00,000 म्हळ्यार तुम्ही लोकां कडल्यान पयशे घेतिल्ले हाच्या खातीर हो सगळो लोकांचो प्रकल्प हो हांव सांगता तुमकां. आनी ते बी कशें की मॅक्झिमम एकाच मनशा कडल्यान आमी 10 लाख रुपये घेतलेले आनी बाकी सगळ्यां कडल्यान कोणा कडल्यान 5 लाख म्हाका प्रॉमिस केल्ले खूब जाणांनी. पूण जेन्ना आमचोच इनकम सुरू जालो मालिका सुरू जाली फर्मागुडयेर आनी इनकम येवपाक लागलो मागीर आमी तांचे पयशे घेवप बंद केले आनी जवळ जवळ 1,05,00,000 रुपया जे आमी लोकांक दिवपाचे आशिल्ले ते आमी वेरियस प्रयोग करून सगळे परत केले. कित्याक ते प्रॉमिसरी नोटाचेर घेतलेले पयशे डोनेशन म्हणून घेवना आनी वीथ 10% इंट्रस्ट परत केल्या. घेतिल्ले लोकांचे घेतिल्ले लोकांनी. अच्छा अच्छा अच्छा. आनी ह्या सगळ्या कलाकार काम करतात तांकां तुमी मानधन दिता? हय तांकां आमी मानधन दिता. एक फक्त पयली मालिका जी आशिल्ली तातूंत तांकां हांवें अशें पळयल्लें मंडळान की तांकां तांच्या बोल्सांतले पयशे खर्च जावचे न्ही म्हणून पयले मालिकेंतले जे 15 प्रयोग जाल्ले तातूंत तांकां फक्त तांचो प्रवास खर्च कित्याक आमी तो नोट करताले खंय तरी की खंयच्यान येता कलाकार आनी कितलो ताका खर्च जावपाक शकता त्या प्रमाणे ताका तो खर्च दिल्लो. आनी ताच्या नंतर प्रत्येक मालिकेंत तांकां 800 रुपया
दर कलाकाराक विदाउट एनी कितें तें डिस्क्रिमिनेशन कळ्ळें न्ही. ल्हान व्हड न म्हणटा कित्याक कशें आसता व्हड कलाकार तो एक रोल करता आनी जो ल्हान कलाकार आसता तो 4 रोल करता. कित्याक जेन्ना 200 कलाकार 370 भुमिका करता तेन्ना मल्टिपल भुमिका ते करता. म्हणटकच आमी तो भेदभाव धरिना, प्रत्येकाक 800 रुपया मानधन आमी दिता. पण अशें एक लक्षांत आयिल्लें आसा की आतां सादारण एवरेज सुद्दां जें नाटक जाता ज्याचे प्रयोग म्हणजे हें जाता ताका तुमकां खबर आसा की जनरल जो पळय हें आसता ताचे 400 ते 500 रुपया वयर नायट आसना. आनी हातूंत भितर आमी तांकां तांचो प्रवास खर्च दिता, तांकां रावपाक जेवपाक आमी दिता, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तांकां खर्च कांयच जायना. पयरूच हांवें एक रिक्वेस्ट केला सगळ्या कलाकारांक आनी तातूंत भितर एक असो हें आयलो की आमी पयशा खातीर हें डेफिनेटली करिना, कळ्ळें न्ही. तांकां एक तातूंतल्यान आनंद मेळटा, कळ्ळें न्ही. आनी लोकांक कितें तरी आपूण दिता ही जाणीव तांकां आसलेल्यान कित्याक आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केल्लो आमी अशें 1 लाख रुपया आमी डेफिसीट आसा आमचें, तेन्ना कदाचित आमी हे मालिकेंत भितर कमी करतले. तर कोणीच कांयच ताका ऑब्जेक्शन घेवना आनी उलट तांणी म्हणजे अशी हें केली तयार की आमी हें केवळ पयशा खातीर करिना. म्हणजे कित्याक नाल्यार कोणी तरी सांगतलो आशिल्लो बाबा तो 800 400 करता आपूण येवचो ना अशें काय कोणी सांगूना. सदांच अशें खंयच्याय चर्चेंत सगळे जाण अशें म्हणटात की गोंयांत व्यावसायीक रंगभुमी ना, गोंयांत धंदेवाईक रंगभुमी ना. म्हाका दिसता अरुण बाबान आत्तां आमकां सांगलां की एंटरटेनमेंट सारको प्रकार हो एक इंडस्ट्री जावंक शकता आनी 70 ते 80 मनशांक ही इंडस्ट्री पोसूंक शकता असो एक विचार तांणी केलो आनी ताज्या अणभवांतल्यान तांणी हें सांगलें. दुसरी गजाल ही सांगली की जंय निर्माते स्वता संस्था स्वता तांकां सांगता कलाकारांक की आमी तुमकां थोडे पयशे कमी दितात म्हणून आनी कलाकार सांगता की आमी हें वेवसाय म्हणून करिना, आमकां पयशांची गरज ना, आमी हें उमेद म्हणून करता, आमची कला आमकां हें करीन दिसता म्हणून आमी करता आनी ही कला गोंया भायर गोंयकार बाकीच्या लोकांनी पळोवची म्हणून आमी हें करता. हें म्हाका दिसता कलाकारांचें व्हडपण जशें संस्था चालकांचें व्हडपण. हो विचार म्हाका दिसता खुबश्या कलाकारांनी करूंक जाय की गोंयकार गोंयांत रावन किंवा गोंया भायर गोंयचो कलाकार ताच्या कलेक लागून व्हड जालोच, पूण तो आनी व्हड जालो तो ताच्या ह्या दृश्टिकोनाक लागून की हांव नाटक करतां, हांव संगीत करतां, हांव नृत्य करतां, हातूंत म्हाका पयशां खातीर हांव तें करिना, म्हजी कला आसा ती दाखोवपाक म्हणून करतां. आनी गोंयचो कलाकार आनी खंयचोय कलाकार हातूंतलो नेमको फरक जाले आसत जाल्यार म्हाका दिसता तो आसा. अरुण बाबाची एक इच्छा आसा की ह्या जो प्रयोग वृंदावनांत जावचो. म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची तीच इच्छा आसतली की संभव आमी युगे युगे सारकें महानाट्य जें 6 वर्सां ह्या संस्थेन चलयलें, वेगळे वेगळे कलाकार नवे कलाकार घेवन चलयलें, सगळीं कलाकारांची रावपाची येवपाची सगळी वेवस्था करून चलयलें, लोकां कडल्यान पयशे घेवन चलयलें, लोकांचे पयशे परते दिवन सुद्दां चलयलें. त्या महानाट्याचो प्रयोग तांच्या इच्छे प्रमाणे वृंदावनांत बेगिनात बेगीन जावचो अशें आमी सगळे अरुण बाब देवा कडेन मागतात. तुमी मुद्दम हांगा आयले आनी ह्या महानाट्या बद्दल आमकां म्हायती दिली त्या बद्दल प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.